लोकांनी एक मॅन्डेट दिल्लो. इट वॉज अ एंटी बीजेपी मॅन्डेट आणि जे बीजेपीन केले ते फ्रॉम द बॅकडोर येवन तांणी सरकार घडयलो. ताच्या मागीर सुद्दां MLAs दुसऱ्या पार्टींचे विकते हाडून ते लोकांक आवडले ना. सो आय थिंक इट इज अ गुड. लोक जे ठरयता ते सदांच सारके आसता आनी म्हाका दिसता हातूंतल्यान बीजेपीन शिकूंक जाय टू स्टॉप दीस सॉर्ट ऑफ विंडिक्टीव सेल्फीश करप्ट पॉलिटिक्स. लोकांक शासन जाय, फक्त सरकार घडयलें नाका खंयच्याय परिस्थितीत. सो आय फील गोंयान तरी पीपल हॅव करेक्टेड द रॉंग्स दॅट हॅपन्ड इन 2017. And you accept people's verdict? ऑफकोर्स. आणि इट इज अ सायन दॅट वील हॅव टू वर्क हार्डर. आमकां कांय हरकत ना. आमी खूब प्रयत्न केल्ले, पूण हाज्या मागीर आनीक प्रयत्न करचे पडटले अशें लोकांनी आमकां सांगलां आनी आमी करतले. बाबूश इज लिडींग इन आफ्टर द सेकंड रावंड ऑल्सो. तर आनी बाकीच्यो ज्यो पार्टी आशिल्ल्यो, गोवा सुरक्षा मंच, आम आदमी पार्टी, इंडिपेंडंट, लोकांनी ह्या वेळा थारायलां की स्ट्रेट फायट बिटवीन BJP आनी काँग्रेस. आनी म्हाका अशें दिसता, बेज्ड ऑन ऑफिशियल फिगर्स मेळूंक ना, पूण जी BJPन 2017 चोरी केल्ली ती लोकांनी तांकां धडो शिकोवपाचो अशें एक निर्णय घेतला अशें दिसता. आनी दे वॉन्ट टू गिव काँग्रेस अनदर चान्स टू फॉर्म द गव्हर्मेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म. अशें क्लियर लोकांनी ठरयलां अशें दिसता. Compared to 2017, you have got a very sorry figure in this election. हय ना. सो दॅट इज वॉट आय एम सेयींग. जेन्ना लोकांक कॉन्फिडन्स नाशिल्लो की हे जिखूंक शकता, त्या परिस्थितीन they didn't want to take the risk of BJP or Congress, that straight fight that I was talking about. So I believe that people have decided की ह्या वेळार बाकीच्यांक सगळ्यांक सायडीक दवरून काँग्रेसीक एक परत चान्स दिवपाचो अशें दिसता फ्रॉम वॉट इनिशियल फिगर्स आर.